आयज आमी हांगा लोहिया मैदानाचेर सगळे आमी आप पार्टीचे जे पक्षाचे लिडर आसा ते हांगा आयज आमचे बाब राम मनोहर लोहियाक नमन करपा खातीर हांगा आमी येवन तांच्या मुर्ती मुखार तांकां फुलां ओंपलीं. सगळ्यांक खबर आसा की ही पवित्र भूमी जी आसा पण 18 जून 1946 राम मनोहर लोहिया हेणे स्ट्रगल स्टार्ट केल्लो मुक्ती मेळपा खातीर गोंयांत आनी कोणा कडल्यान पोर्चुगीज जे आशिल्ले जे सालाजार राज करतालो तांचे कडल्यान गोंयकारांक मुक्ती दिवपाक ताणें हो मुवमेंट ह्या पवित्र भुमीचेर परत जायते जाणांक लायक मायंडेड जे फ्रीडम फायटर्स आशिल्ले जे राम मनोहर लोहिया बरोबर लायक मायंडेड same like-mindedness people had come together for a movement against to get liberated. And if I'm not mistaken, I remember Bab Ram Manohar Lohia was in Berlin and he was not keeping well that time, but it was his friend Bab Julio Menezes who hailed from Asolna गांवचो ताजो फ्रेंड आशिल्लो जो एक क्रांतीक आशिल्लो. ही वॉज ऑल्सो अ फ्रिडम स्ट्रगल मुवमेंटात काम करपाचो. सो ताणें आपल्या फ्रेंडाक बाब राम मनोहर लोहिया हांगा आपयलो गोंयांत आनी तेणी 18 जून आयच्या दिसाक इन 1946 हो मुवमेंट स्टार्ट केल्लो. पूण आयज विचार करपाची गरज आसा की इज गोवा एंड गोवन्स आर रियली लिबरेटेड. देर वॉज सालाजार हू वॉज रुलींग एंड बाब राम मनोहर लोहिया विथ मेनी फ्रीडम फायटर्स गेव अस लिबरेशन. आणि गोवा वॉज लिबरेटेड ऑन 19 December 1961. बट आय फील सॅड की राम मनोहर लोहियान आणि ताज्या तो मुवमेंट स्टार्ट केलो सांगात्यांक घेवंक आनी आमकां लिबरेशन दिल्लें पोर्चुगिजां कडल्यान आनी आमकां फ्रिडम मेळिल्लो तो आयज खंय तरी ना. देन आय एम सेयींग दीस बिकॉज दॅट सालाजार वॉज रुलींग दॅट टायम इन गोवा आनी टुडे BJP इज रुलींग इन गोवा. BJP सरकार इज रुलींग इन गोवा एंड देर इज नो फ्रिडम. आयज सगळ्या कडेन पळयात देर इज नो जस्टीस. वता थंय आयज गोंयांत कोणाचेर खंय तरी बायलेचेर अत्याचार जाता. कोण आयर्न रॉड घेवन कोण कोयत्यो घेवन आमच्या युथाक न्ही असॉल्ट करता. कोण लँड माफियाक लागून आमच्या गोंयकारांक न्ही असॉल्ट करता. आयज वतात थंय गुंडागिरी दादागिरी स्टार्ट जाल्ली आसा आनी लॉ एंड ऑर्डर हालिल्लो आसा. सो आमकां खरें क्रांती जाय. वी आर कम टू पे रिस्पेक्ट to Ram Manohar Lohia, but my message is that we Goans need real liberation. And today's day this आमचो गोंयांत सालाजार आसा तो BJP सरकार प्रमोद सावंत जावं आनी ताजे मंत्रीमंडळ जावं आयज खंय तरी आमकां मुक्ती जाय आनी मुक्ती जाय म्हूण आप पार्टी आयज हांगा आमी हांगा नमन केल्लें आसा आनी आमी मागतात खऱ्या अर्थान. आनी आमी वी आर स्ट्रायविंग. वी विल सी टुडे वी मायट नॉट बी हॅविंग अ बिग चंक बट वी आर हियर हू आर लायक मायंडेड who really want freedom, who want democracy in the real sense for गोंय and गोंयकारपण. लास्ट सांगू सोदता की जे फ्रिडम फायटर्स आसा गोंयांत तुमी पळयलां आसतलें फाटल्या म्हयन्यांनी कशे तांचे भुरगे जॉब्स ना म्हणून दे हॅड टू कम एंड सीट ऑन आझाद मैदान एंड दे वर सिटींग ऑन अ हंगर स्ट्रायक. सो दे देमसेल्फ हॅड नॉट गॉट दिस थिंग द रिस्पेक्ट. सो आफ्टर दे सिटींग आनी बोर्ड करतकी रस्त्यार येवन पडटकी मागीर खंय तरी CMाक लस जाली आनी तांकां खंय तरी जॉबाक तेणें एकोमोडेट करता म्हणून सांगलें. पूण असलें जावपाक हांव पडना. हांव मागतां की फ्रिडम फायटर्साच्या भुरग्यांक आनी नातरांकच न्ही तांच्या फूल जनरेशनाक कितलेंय जावं बिकॉज इट इज देअर मुवमेंट. राम मनोहर लोहियान घेवन त्या फ्रिडम फायटराक लागून झगडिल्ले त्यांच्या फॅमिलीक आनी तांच्या नातरांक न्ही जावं तांच्या फ्युचर जनरेशनाक देखून तेणी विचार नासना आमी तांकां जॉब दिवपाक जाय आनी तांचे फॅमिली आमी सांबाळपाक जाय म्हूण ही एक अपेक्षा सरकाराक दिली. आयच्या ह्या पवित्र दिसाक ज्या दिसाक गोंयकार एकट्यान जालो पोर्चुगिजाच्या काळ्या शासनाच्या अगेन्स्ट उठून उबो रावलो जो मनीस भितालो तांकां जागो केलो आमचे राम मनोहर लोहिया हाणें. ताच्या बरोबर आमचो गोंयचो सुपूत जुलियस मेनेजीस आशिल्लो. तें जें वातावरण आशिल्लें तेन्ना सरकाराच्या अगेन्स्ट उलोवप सुद्दां एक क्रायम आशिल्लो. उलोवपाक सुद्दां भंय दिसताली भिरांत आशिल्ली काळीज सामकें कुडकुडटालें. तशा वातावरणान गोंयकारांक एकठांय करपाचें काम राम मनोहर लोहियान केलें आनी 18 जून
1946 ह्या दिसाक हो उठाव चालू जालो. तो जो उठाव जालो तो बरो पयस म्हणल्यार चल्लो. आमकां स्वातंत्र्य 19 डिसेंबर 1961 ह्या साली मेळ्ळें. पण ताज्या फाटल्यान कितलेशे लोकांचे सॅक्रिफायस आशिल्ले, कितलेशे लोकांचे समर्पण आशिल्लें, कितलेशे लोकांचे बलिदान आशिल्लें. तें बलिदान म्हाका दिसता आज म्हळ्यार फळाक येवना. कारण आज गोंयची जी परिस्थिती आमी पळयतात त्या परिस्थितीन अजुनूय आमचे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार ना. ज्या कारणां खातीर आमी स्वातंत्र्य मेळयलें तें कारण आज म्हळ्यार एचीव जाल्लें ना. आयजूय आमचे प्रॉपर हेल्थ फॅसिलिटीज ना म्हणून आमचे गोंयकार भाव भयणी मरतात. आजूय बेजीक फॅसिलिटी सारक्यो एज्युकेशना सारकी बेजीक फॅसिलिटी ना म्हणून खंय तरी भुरगे शिक्षणाक शिकपाक पावनात. कितल्याशा घरांनी अजुनूय लायट ना, कितल्याशा घरांनी अजून उदक ना, अशी परिस्थिती आज गोंयांत आसा. आनी ही परिस्थिती जर पयस जातली जाल्यार म्हाका दिसता त्या 18 जून 1946 हो जो उठाव जाल्लो त्या उठावाचे खंय तरी आमी लेसन घेवन गोंयकारांनी आज परत एक उठाव करपाची गरज आसा. कारण नाजाल्यार आमी गोंय म्हणून काबार जातले, नाजाल्यार आमी गोंय म्हणून काबार जातले. आनी ते काबार जावपाक जायना जाल्यार म्हाका दिसता आज गोंयकारांनी एकट्यान येवपाक जाय, गोंया खातीर एकट्यान येवपाक जाय. आपले पर्सनल डिफरन्सीस सगळे सायडीन दवरून ह्यो ज्यो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज आसात तांकां सायडीन दवरून नवें कितें तरी घेवन मुखार वचपाक जाय. आनी तें नवें म्हणजे आम आदमी पार्टी. म्हणून आज आमी हांगा सगळे एकट्यान जाल्ले. शेवटाक म्हाका एकूच कविता याद जाता बाब मनोहरराय सरदेसाय हांची. कितले आयले कितले गेले 18 जून, कितले आयले कितले गेले 18 जून. वखदां आनी ऑक्सिजन ना म्हणून गोंयकार आमचो मरता अजून. वखदां आनी ऑक्सिजन ना म्हणून गोंयकार आमचो मरता अजून.